विंगड विंगड कॉम्पिटिशन जतरी चेरडू कतरी कार्यक्रम करका म्हणून मस्त जनाले यूथ ऑफ GSB टीम एक रिक्वेस्ट आयला. टीमान पुरा डिस्कस करून मिगल काणी मळल नव कॉन्सेप्ट रेडी केला. ऑडिशना दिसू आम्ही लेखिला पशी चेरडू आयलीची. मिगल काणी कॉम्पिटिशनातू चेरडू तांकां गोतशील काणी सांगचे प्रयत्न करताची. पळोया आयच्या एपिसोडा कोण कोण काणी सांगता म्हणून. पूरी जन नमस्कार. मिगेल नाव वैभव प्रभू. हांव भक्त प्रल्हादल काणी सांगू इश्ट पावता. एक गांवांत एक राय आशिल्लो. तागेल नाव हिरण्यकश्यप म्हणून. तो एक व्हडलो रायो. तागेल मनान तो लेखता हांव दवाल वरी चिराय जेवका म्हणून. तो दवाल उडगास काणून तपस्या बेसता. मस्त वर्स तपस्या बेसता. एक दिवस ब्रह्मदेव प्रकट जाल्लो. तू कसं वर जाय म्हूण निंगिता. हांव चिराय जेवका म्हणटा. ताका शिता म्हूण निंगिता. हांव आकाशारे मरून येज, भुमीरे मरून येज, मनशाने मरून येज, प्राणीने मरून येज, दिसान ते मरून येज, रात्रीचे मरून येज म्हणटा. देव जायत म्हणून तो तास्तू म्हणटा आनी माय जाता. तो राया खुशी जावन तो तागेल्या रमाने वता. तेई तागेल बायल कयादू एक चंद चेड्याक जन्म दिता. तागेल नाव प्रल्हादू म्हणून. तो एक व्हडलो दवाल बगतू. तागेल मनान तो एक व्हडलो दवाल बगतू. तो दवाल जप करता आसतना राया आयकता. राया कोप येता आनी गुरू आपयता आनी सांगता हक्क दवाल वयर द्वेष येवची दिश करी म्हणटा. गुरू जायत म्हणून तागे गुरू कडेन व्हरता. त्यांनी दवाल बगे कसं सांगला रे. तो आयकना. तो नारायण म्हणता रस्ता. तुगेला अनु देव तू तुगेला नाका पांयपणी म्हणता. तो आयकना. तो नारायण म्हणता रस्ता. त्यांनी तांकां जायना म्हणून तो तागेल्या रमाने सोडतांची. राया कणिके कोप येता आनी तांगे सैनिक आपयतांची. हक्का गुड्डरतून लोकोन सोडायची म्हणता. त्यांनी म्हणून गुड्डरतून लोकोन सोडतांची. देव ताका राखता. हक्का हस्ती मुळा गल्यांची म्हणता. त्यांनी म्हणून हस्ती मुळा घालतांची. त्यांनी कितले प्रयत्न केला रे हस्ती ताका मस्ती ना. हक्का दिवडा कोडा घालयांची म्हणता. त्यांनी म्हणून दिवडा कोडा घालतांची. तो राती पलते इच असता. ताका कसले जायना. रायू प्रल्हादाला निंगिता. खंय असतो गल देव म्हूण निंगिता. तो पुरा कडेन असतो तो म्हणता. आकाशार आसवा वय म्हणता. भुमीर आसवा वय म्हणता. निगलंत आसवा वय म्हणता. तुगेलंत आसवा वय म्हणता. तसलेल्या खंब्यांत आसवा वय म्हणता. त्या खंब्यांत आसवा वय म्हणता. त्या खंब्यांत आसवा वय म्हणता. चर्री खंब्या दाखोवन निंगिता. ह्या खंब्यांत आसवा वय म्हणता. गद्यान चारी खंब्या मारता आनी एक पुरे भूमंडल हलता आनी एक उजवाड येता. त्या कसं म्हळ्यारी देव आयलो. ताणें सांगिल्ले प्रकार मनीशेने प्राणीने नरशिवाला उतारू. दीस येणे रात येणे संधी दिवलोची वेळारी. दवान हुमरार बैसून रायाक जंगेर घालून पोट पिसून रगत पिवून कोपार आसता. प्रल्हाद भंय करता आनी तो नारायण लक्ष्मी नारायण म्हणटा. तदाना दवाल कोप शांत जाता आनी नारायण रूप घेवन निंगिता. तू कसं वर जाय म्हूण निंगिता. मिगलांना चुकी माफ करून मिगलांना मोक्ष दी म्हणता. देव जायत म्हणून तथास्तू म्हणता. तूच या राज्या राय म्हूण माय जाता. तो तागेल राज्याक छंद कोण पळोवन घेता. ह्या काणीच्या नीती कसं म्हळ्यारी आम्ही देवाक भक्तीन पांय पोरका. तदना देव आमकां राखता. धन्यवाद. दांकय मिगेल प्रीतीच नमस्कारो. हांव श्राव्या. हांव माधव कृपा स्कूल मणिपालांतू एका क्लासीक हांव तुमकां एक सिंवाल आनी विंद्राल एकला एक काणी सांगता. आयकय येती. एक रानांत एक होट सिंह आसकय. एक दिवस दनपारां गट्टी न्हीद करता आसकय. ताजे लागीं एक सान विंदूर खेळता खेळता सिंहाल आंगावेर उडून आणतकय. अम्मारिये पिताशे अम्मारिये पिताशे अम्मारिये पिताशे म्हूण आणतकय. सिंहा कोप येतकय आनी ते म्हणतकय हांव तुका खाव सोडटा म्हणतकय. त्या विंद्राक जोर भंय करतकय आनी म्हणतकय शिव मामा म्हाका खाव नाका. तूं म्हाका खायना जाल्यार हांव ते दिवस सवाय करता म्हणतकय. तू इतलें सांग. तू म्हाका सहाय करतवे. हा 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 तू कमी निदायश ना बा म्हणतकय. शिव मामा सान आसच्या पुरो मात्र मुगेल मन मात्र होड आस म्हणतकय.
शिवमा पाप दिसत काय त्या शिव सोडत काय विंद्राक तशीच दिवसानं त्या एक बाल्या भितर शिरकून पडत काय शिव आणि घट्टी बोंबत काय दाई दोन नोकरीपणी सहाय करायची दाई दोन नोकरीपणी सहाय करायची म्हणून घट्टी बोंबत काय शिवाल बाब विंद्रायक पडत काय विंदूर गुडगुडी धावून येत काय आणि म्हणत काय शिवमामा भिवू नका मिगल दांत बारी शार्पस मिगल दांतान ह्या बल कट करता म्हणत काय आणि कट करत काय कट 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 म्हणून होडवट करत काय शिवा बाळायली काय ह्या काणीची नीती कसन म्हणल्यारी आम्ही आमगे जिवानांतो कोणाक अंडर एस्टिमेट करू ना हो हो डो हा सान हा प्रयोजनास्पुरा मेरेकचना प्रत्येक लेंकय तंगे दलाल एक सामर्थ्य असता मग हांगा काणी सांगचा अवकाश दिला युथ ऑफ जीएसबी हांगा धन्यवाद सांगता चकडाऊन काय मिगेल प्रीतीच नमस्कार हांव श्रेया माधवकृपा स्कूल मणिपालांतू एक क्लास शिकतस हांव तुमके एक लाई काणी सांगता ऐकतावा एक गावांतू एकली पंडित शिलकय तक थोडे दिवसा पुढे सान बाब जावन शिलकय एक दिवसू तो घरा वाटत असताना वाटेरी मेल्लाल मुंगुसिक पळयतकय ताजी लागी ताजी पील रडतशील पळोवन ताका पाप दिसतकय ताका उखोडून घरा हाडतकय घरान तू मुंगुसी पळोवन पंडिताल बायल म्हणतकय हा कितें तुमी घरा हाडला हाजी दांत पडला रे म्हाका भंय दिसता बा म्हणतकय असगो हा कोणी नाची हा आनी बाबू खेळणे असो म्हणतकय जायत म्हणतकय तशीची मुंगुसी आनी बाबू खेळणे कुशीर आसताचकय एक दिवसू पंडिताल बायलेक उद्द हाडूक बायल वचका दत्कय घरान कोणी नासताचकय ताका मुंगुसी आपोवन म्हणतकय घरान कोणी नाची तूं मेगेल बाब्बा पळोवंक येतवा म्हणतकय जायत म्हणतकय पंडित मुंगुसी ताका ती उद्द हाडू भायर वतकय मुंगुसी पळ्ळाला येवन पळयतान कसले ओड दिवडू पळ्ळाला वत असतकय आनी हा आमगेल बाब्बा चापूरो म्हण ताजी लढाई कोण मान करतकय ह्या विशय बाब्बाला अम्मा सांगता म्हणून धांवन धांवन भायर वचून आपकय पंडिताल बायल येवन पळयतान कसले मुंगुसील तोंडा पुरा रगतकय ओ आमगेल बाब्बा खाल्ला म्हण कांताजी मात्तरी कळस धरून रडता रडता भितर वतकय भितर वचून पळयतान कसले बाबू पडलान हासतसकय तेजी सकल ओड दिवडू मेल्लाकय मिगेल दिवडा निमित्त मिगेल बाब्बा रक्षण केल्ला मुंगुसीक धन्यवाद म्हणका म्हूण भायर वतना मुंगुसी मेल्लाकय अयो हांव चुकी केल्या म्हूण पंडिताल बायली रडता रडता थंय पडतकय ह्या काणीची नीती कसन म्हळ्यारी केन्नाय आमी सम आलोचन करून निर्धार घेवका केन्नाय आमी गडीबिडी करूना धन्यवाद मिगल नाव अपुरा भट हांव चिन्मय स्कूल आज हांव सांगची काणी सहायक प्रतिसहायो एक दिवसो एक पक्षी आकाशारी वता आसतना त्या एक मुयेक उदकांत पडलेले पळयता तेदना पक्षी एक पान तोंडा दवरून उदका वचून उदका आसिल मुये लागी व्हरून ताका वैरी हाण सहाय करता धन्यवाद सांगून मूय वता ताजे नंतर एक दिवस
ಬೇಟೆಗಾರು ರನ್ನಂತ येऊन पक्षीक ಬೇಟೆ करूक प्रयत्न करतना मुई तक पळून ಬೇಟೆಗಾರ लग्गी येऊन तगेल पाया वेरी चोन तक्क चपता त्यांना ಬೇಟೆಗಾರು तक्क पक्षीक दवरलेले ಏಮ್ चुकून मुई पक्षी उबून धावता ಬೇಟೆಗಾರಲ गुरी चुकून मुई पक्षीक रक्षण करून उपकार तीरिसिता. ह्या काणी नीती कसं म्हणल्यारी आम्ही विंगडांक सहाय केल्यारी त्यांनी आमकां सहाय करताची. धन्यवाद. म्हजें नांव धनुष एस प्रभू. हांव डोंगेर खेरी स्कुलांत तुकून हांव आजी एक काण सांगता. काणी नांव विंदूर आनी मनीसू. एक दीस एक मनीस वता आशिल्लो. मागीर ताका न्हीद आयलो. तो खंयी न्हिदलो. मागीर तो न्हिदतना ताईची मस्त विंदूर आयलीची. विंदुरान तागेल्या एक बास्केट तागेल्या एक ताण विंदुरान तागेल्या शर्टा ओट्ट केल्या. मागीर मनशान पळयल्यार तागेले शर्ट पिंजून आसता. अनेक फावटी तो तशी येता. अनेक फावटी तो तशी सांगता. जाल्यार ह्या टायम मनीसू विंदुराक पळयता आसता. विंदुरान कसो केलें पुरो मनीस पळयला. मागीर नेक्स्ट आपोस येतना तो कसली विश घालून येता. मागीर विश घालतना विंदूर अपोज केल्यार ताणी मरताच म्हणून. मागीर विंदूर मेल्ली. हाजे अर्थ आमकां केन्ना न्ही कसले वायट बुद्धी करूं नजो. धन्यवाद. पुरा जनकै नमस्कार. मिगल नाव जागृती शनाय. आजी तुमके काण सांगतो गुरबान चाकर आणि काक मामार. एक गावांत एक गुरबान चाकर आणि एक काक मामा आशिल्ला. पावसाळी सूर जावचा आशिल्ला. गुरबान चाका गट्टी मॅना गूड बांधला. काक मामा बरी आळसा शाना गूड बांधला. एक दिवस जोर पावस गुडगुड मिंचू पूर आयला. काक मामाल घर होळून गेला. काक मामू पूरा वल्ली जाला. ताक दिसलो गुरबान चाकल घर. गुरबान चाकल घरा लगी चमकला. गुरबान चाका बागील काडी. गुरबान चाक म्हणलं कोण तू. काक माम म्हणलं आव तुका लागीं घराच काक मामू म्हण. गुरबान चाक म्हणलं राब आमी बाबाक नाणायतस म्हण. वापास काक माम म्हणलं मारला. गुरबान चाका बागील काडी. गुरबान चाक म्हणला राब आमी घाला बाबाक लावयतस. वापास काक माम म्हणाल गुरबान चाका बागील काडी. गुरबान चाक म्हण राब आमी घाल बाबाक न्हीद करायची तसं. गुरबान चाक कल बागील. गुरबान चाक म्हण तू कशी वल्ली जल्ला म्हण. काक माम म्हणला मी घाल घर होळून गेलं. तू आज म्हाका जाग दितवा न्हिदोचाका. गुरबान चाक जायत म्हणला. गुरबान चाक म्हण तू आज रांपा कुडा न्हिदतवा म्हण. काक माम म्हणला ना म्हाका भंय जाता म्हण. गुरबान चाक म्हणला तू आजी पडल्या मुळा न्हिदतवा म्हण. गुरबान चाक म्हणला काक माम म्हणलं ना म्हाका भंय जाता पडल्यारी म्हण. वापास गुरबान चाक निवंगेल तू पडले भितर ಸ್ವಲ್ಪ जागा तू थंय न्हिदतवा म्हण. काक माम म्हणलं जायत म्हण. मध्यरात्री काक मामू कुटुंब म्हणून सावंड आयलें. गुरबान चाक निवंगेल तू कसन खातास काक माम्मा म्हण. गुरबान चाक म्हणला
काक म्हणला त्या मेघाला अज्जाना चाकुली दिलेला म्हण वापास कुटुंब म्हणून सांडे कुर्बान चाक मारला कसन करतस तू काक मामा म्हण काक मामा म्हण त्या मेघाला मामा माना कडली दिला म्हण त्या वापास 5 पटी जलता तदना साखण जल कुर्बान चाक पळयतान पडला भितरी पील ना कुर्बान चाक कडला काक मामान हा केल्लला म्हण एक दिवस पूरा जनाकय काक मामाक पुरा आपयला जेवण करूक कुर्बान चाक त्या काक मामाक दिसला काक मामाक आपयला काक मामा म्हणला नाही कुर्बान चाक म्हणला तुका आजी हांव तुका एक स्पेशल लोणी दित म्हणून तू दोळ चिमकोण आ करी म्हण कुर्बान चाक म्हण काक मामा दोळ चिमकोण आ कर कुर्बान चाका हुना खायला तो थंडा भितर घालला कुर्बान चाकाल पील पूरा भायर आयला नमस्ते मेरे लाउडिया राका मगिल कानी 3 झलके एक टॅलेंट 3 झलके आशिल एक झलके बुडोन त्याला कोण काम करता आशिल दोन्ही चट्टूर समय आता की चलता आशिल 3 झलके माट नसेबात जिल्हावरी म्हणता आशिल एक ती बुडोन झलके ना तो मोगलांचे नुलुचे मोगलांचे कसं उलयता आशिल मलारी या टॅलेंट मस्त झलके आसा हे आमी धरला आमकां मस्त रुपये मेळटा हे आयकून बुडोन झलकेन वाडला 2 झलके कच्चे सांगले चटूर झलके सांगले हांव हे टॅरस ओडटा बुडोन झलके सांगले हांव मागीर बुडोन खायन दाखयता नसेबात झलके सांगले हांव ह्या टॅरस जालें मागीर नसेबात जाल्ल्या वेळी धाडटा संबळारी मोगलांची तंत्री लागी आयल्या मोगलांची तंत्री नसेबात झलके आली बुडोन झलके धाडले बुडोन झलके बेल्ला वरी लाट केल्ले मोगलांचे बेल्ला काडले नसेबात झलके थंय उत्तर आशिल्ले मोगलांचे नसेबात झलके पंडीत मारले आगूर बुडोन झलके टले कुटकी मारले बुडोन झलके आनी चटूर झलके मारले आजे नीली ती मलारी आमी आमगे नसेबाक आमगे चॅलेंज आमी आमगे प्रयत्न आमी करता धन्यवाद मिगेल नाव कार्तिक हेकडे मिगेल काणी ऐकयाती एक गावांतू 2 मज्जर आशिल्ले त्यांनी ಒಟ್ಟು खेळनाशिल्ले एक दिसो खेळणो तांकां पुरो जाता आनी जोर पडटा भूक करता त्यांनी एक घरा वचून कणे मेळटकी म्हूण सोदिता ती एक मज्जराका एक लोणे मुद्दू मेळटा त्या लोणे मुद्दू घेवन भायर येवन त्यांनी वंटूचो सूर करता ती तेदना एक मज्जर सांगता तुगे लागीं लोणी चड आसा म्हगे लागीं उण आसा तूं म्हाका थोडे दिवका म्हूण सांगता आनी एक मज्जर सांगता ना 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 तुगे लागीं चड आसा म्हगे लागीं उण आसा तूंची दिवका म्हूण सांगता म्हणून ताणें झगड करून घेता ती तांची मागशी रोखो आशिल्लें एक मांकडा सकाळीं येवन निमकिता तुमी कले झगड करून घेता आसा ती म्हूण सांगता मज्जर सांगता आमी एक घराचें आमकाले एक लोणे मुद्दू मेळ्ळें त्या वंटूचें आमकां कश्ट जाता म्हूण सांगता मांकड सांगता इतले वेळ हांव तुमकां वांटून दिता म्हूण एक तक्कड घेवन येता तांगेल दोनी वंटू घेवन तकडी दोनी कडेन दवरता आनी तेदना एक कडेन सकयल येता ओ हांव
तुझ्या जन्म म्हूण हांतशील तोडे घेवन तोंडा घालून घेता दादाना हाकडशी सकल येता हांव तुझ्या जन्म म्हूण हांतशील तोडे घेवन तोंडा घालून घेता दादाना पास हाकडशी सकल येता हांव तुझ्या जन्म म्हूण हांतशील तोडे घेवन तोंडा घालून घेता मागीर पास हांतू सकल येता हांव तुझ्या जल्म म्हूण हांतशील तोडे घेवन तोंडा घालून घेता तशी हेकडा तकडा हेकडा तकडा हेकडा तकडा तोडे लोणी मांकडाल पोट्टा वत आसता तोडे लोणी व्हरता माजर सांगता मांकडा तूं वांटून दिवस नाका आतां तोडे आवरला ते आपूण आमकां दी म्हणटा माजर हांसून सांगता हांव तुमकां वांटून दिला तुमी म्हाका न्ही दिवची नावें हांव वांटून दिला म्हणून लोणी घेवन तोंडा घालून रुपका वयर वता माजर तोंड साण करून घरा वता ती ताका सांगचें दोग जाणांनी जगार गेल्यार तिनी जगला मिगेल नांव महिमा हांव आतां एक काणी सांगता आयकयाची काक मामानी गुब्बा चक्कल एक काणी एक गांवांतू एक काक मामानी एक गुब्बा चक्क आसता ती काक मामाल घर शाणाच्या गुब्बा चक्काल घर मेणाच्या एक दिवस जोर पावस येताना काक मामाल घर उदका व्होळून वता दादाना काक माम का म्हणटा गुब्बा चक्काल घराला येता आनी बागील धाडता सांगता गुब्बा चक्का बागील काडी म्हणटा गुब्बा चक्क सांगता राब चेडूवांक चेडूवा नाणयतस आत्ता म्हणटा काक माम जायत म्हूण राबता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर काक मामा पास बागील धाडयता सांगता गुब्बा चक्का बागील काडी म्हणटा गुब्बा चक्क सांगता राब चेडूवांक लायतस आत्ता म्हणटा काक माम जायत म्हूण राबता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर अपास बागील धाडयता सांगता गुब्बा चक्का बागील काडी म्हूण गुब्बा चक्क सांगता राब चेडूवान येतस आत्ता म्हणटा काक माम जायत म्हूण राबता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर गुब्बा चक्क बागील काडटा काक माम सांगता आज जोर पावस येताना मिगेल घर उदका व्होळून गेल्या आज हांव एक दिवसांक न्हिदो येतोय म्हणटा गुब्बा चक्क सांगता जायत म्हूण मागीर निमगीता तूं खंय न्हिदता म्हूण काक माम सांगता तूंच सांग खंय न्हिदचें म्हूण गुब्बा चक्क सांगता दवाकूड न्हिद्या म्हूण काक माम सांगता ना दवाकूड पडला री गुब्बा चक्क सांगता वसार न्हिद्या म्हूण काक माम सांगता वसार पडला री म्हूण गुब्बा चक्क सांगता बागलाले न्हिद्या म्हूण काक माम सांगता बागील पडला कोण करचे म्हूण मागीर गुब्बा चक्क सांगता चेडूवाल पडल्यान तोडे जाग आसा थंय वचून न्हिद्या म्हणटा काक माम जायत म्हूण वचून न्हिदता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर शब्द आयकता कुटुंब म्हणून गुब्बा चक्क निमगीता काक मामा कसन शब्द म्हणून काक माम सांगता रावळ गावा चमकला 7 चण हाडला 1 चण खेळला म्हणटा गुब्बा चक्क जायत म्हूण न्हिदता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर अपास आयकता गुब्बा चक्क निमगीता कसो शब्द म्हणून काक माम सांगता रावळ गावा गेला 7 चण हाडला 1 चण खेळला म्हणटा गुब्बा चक्क जायत म्हूण न्हिदता अशीची 5 वेळा समीत सांगता मागीर सकाळ म्हणटाना काक माम उबून वता मागीर गुब्बा चक्क उठून पडली पळयता पडल्या चेडूं ना ती गुब्बा चक्का कळटा काक मामान गिळ्ळा म्हणून गुब्बा चक्का एक खडक आयलात घेवन हून करून दवरता मागीर ताजे वयर लोणे मुद्द दवरता आनी सांगता ಬೆಣ್ಣೆ ಮುದ್ದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು म्हणटा काक मामा शेर येवन सांगता बेण्णे मुद्दे ननगे ಬೇಕು म्हूण गुब्बा चक्का कैलात घेवन तोंडारी घेवन सोडता काक मामू एका वेळा 7 पिल्लांक येवंकून घालता गुब्बा चक्का तांकां चंद कोन्न दाणोवन न्हिद करेसिता धन्यवाद
मिगेल नाव केशव कामत. नमस्कार. आणि हांवें एक काणी सांगता. ताण येईल कायलाचे. एक दिवस एक कायल आशिल्लो, ताका ताण येयले. एक दिवस एक कायल आशिल्लो, ताका एकड तेकड वचून ताण येयले. ताणें उक्ताची सद्दीत आशिल्लो, जाल्यार काही येवदां नाशिल्लें. ताणें तग्गू येतना एक बुडकुलां भितर तग्गूद आशिल्लें, जाल्यार ताका पिवचें जायना आशिल्लें. ताणें आलोचन करून एकड तेकड फातर काडून ताणें तो भितर घातलें. त्या उदका वयर वयर येवन त्या कुशीन कायल उदक पिल्लो फुल्ल. धन्यवाद. आनी ताजे म्हळ्यार आमी स्वल्प आलोचन कोण पुरे काम केल्यार जाता. धन्यवाद. यूथ ऑफ GSB आनी आमची गेल्या ना चेडू हांका एका काणयेचें दवरलां म्हण आयकतना म्हाका भारी खूश जाली. कित्याक म्हळ्यार फुडें भरलेलें घर तेन्ना कसं म्हळ्यार काणी सांगली शिवाय चेडू निदानांत आशिल्लें तें. म्हळ्यार घरकडे आशिल्लें मालगडी आजूकी एका काणी सांगता आशिल्लीं. चेडू हांकां भारी खूश आशिल्लें. आत्तां तसं घर नांती आजू आजी कशी नांती घरांत येता म्हणून म्हळ्यार आत्ताचें आजू आजी घर पळोवचें काय आमकां भारी अप्रूबायेन मेळटा. तशें आसतना चेडवान शिकची खंय दाखोवन स्कुलान ना हें पुरो शिकवण स्कुलांतूय मेळना भायरय मेळना म्हण जाल्यार आमगेली ही भास पळय आनी आमगेली मालगडी ती काणी पुराय एक कालाक आनी ना जावची समय येतना यूथ ऑफ GSB तें मन कोरून घेवन आमगेलें तें व्हरून घेवका म्हळ्यार हाजेरी हें एक काणयेचें हें करून घेवन केल्लें म्हाका भारीच खूश जालें. कित्याक म्हळ्यार हांवें एक सादारण आजे प्राय एक पावल्या सानी प्राय म्हाका 76 वर्सांतलींची जाल्यार एक चेडवान पुरो अशी काणी आनी सांगतना पळय खुशी जाली. थंय आनी मस्त जाणां तूं पार्टिसिपेट तूं भागवहिसली म्हणटा आनीकय खूश जाली. कित्याक म्हळ्यार आतां चेडवान शिकवणी एक सोडल्यार विंगडाक घरची कांय प्रोत्साह दिना त्या आनमा कसलें नाका म्हणटा ते. तशें आसतना तांणी उमेद घेवन आनमान उमेद घेवन चेडू हांगा हाडून आनी तूं भागवहिसल्यान पळयतना भारी खूश जालें. असलेच आमगेली भास वरोवच्याक आनी चेडवान ती प्रतिभा ते भायर हाडूंक असल मस्त कामां यूथ ऑफ GSB जावं म्हूण सांगून देवाल्याक मागताची म्हगेले 2 उतरां हांगा करा बाय.